सुरुवात करता हा. त्या अंबरातल्या नीळ भुयेचेर श्याम कन्हैया नाचे, ह्या अग्नितळातल्या रासरळेची एक बासरी वाजे. म्हजी सूतपूत आणि रीतबीत तू भिजला चिंब चिंब रे. नीळ रंगान रंगला रे कान्हा, नीळ रंगान रंगला रे कान्हा. सर्गेस्त श्रीधर कामत. नमस्कार, हांव गौरी मावळींकर. आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. कोंकणी भाशा मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्व तुमचे खातीर आयज घडोवन हाडटा ज्येष्ठ साहित्यीक सर्गेस्त श्रीधर कामत हांच्या साहित्याचेर चर्चा. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां मुखेल उलोवपी म्हूण लाभल्यात लेखक आनी समीक्षक भौमानिस्त शैलेंद्र मेहता सर आनी वांगडाच वांटेकार म्हूण भौमानिस्त पलाश अग्नी कोंकणीकार. माफ करात, मातशें प्रॉब्लेम जाल्ले. कंटिन्यू करता. आजच्या ह्या कार्यावळीक आमकां मुखेल उलोवपी म्हूण लाभल्यात लेखक आनी समीक्षक भौमानिस्त शैलेंद्र मेहता सर आनी वांगडाच वांटेकार म्हूण भौमानिस्त पलाश अग्नी कोंकणी कार्यकर्तो आनी भौमानिस्त गौतम गावडे शिक्षक आनी नाट्य कलाकार आमच्या वांगडा उपस्थित आसात. कोंकणीच्या सॉरी, परत परत हांगा प्रॉब्लेम जाता. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां मुखेल उलोवपी म्हूण लाभल्यात लेखक आनी समीक्षक भौमानिस्त शैलेंद्र मेहता सर आनी वांगडाच वांटेकार म्हूण भौमानिस्त पलाश अग्नी कोंकणी कार्यकर्तो आनी भौमानिस्त गौतम गावडे शिक्षक आनी नाट्य कलाकार आमच्या वांगडा उपस्थित आसात. कोंकणीच्या मळार आयज मेरेन कितल्याशाच नखेत्रांनी आपले योगदान दिल्ले आसा आनी तातूंतलेच एक व्यक्तिमत्व म्हळ्यार सर्गेस्त श्रीधर कामत. सर्गेस्त श्रीधर कामत वेवसायांत एक अभियंत म्हूण वावुरले. कोंकणीच्या मळार एक कवी, नाटककार आनी समाज कार्यकर्ते म्हूण वावुरले. त्या भायर तांणी एकांकिका आनी कोंकणी फिल्मांनी गितां बरयल्लीं आसात. गोवा बचाव आंदोलनांत तांचो सक्रीय वांटो आशिल्लो. वयाच्या 55व्या वर्सा ते ह्या संवसारांतल्यान अंतरले, पूण तांणी आपली कूड गोवा मेडिकल कॉलेजीक दान केली. त्या भायर तांचे इनफायनायट श्रीधर हो कविता संग्रह आनी जैत हो एकांकी संग्रह उजवाडाक आयिल्लो आसा. ह्या तरेन तांच्या कार्यांतल्यान ते आमच्या मनांत सदांकाळ अज्रवर जावन गेले. तर आयची कार्यावळ फुडें व्हरता. आयचे आमचे पयले उलोवपी भौमानिस्त पलाश अग्नी हांणी पार्वतीबाई चौगुले ह्या म्हाविद्यालयांत पदवी मेरेनचें शिक्षण मेळयलें. फुडें विन्सन अकॅडमी ऑफ फिल्म अँड मिडिया पणजी हांगा ते फिल्म मेकिंग शिकले. पलाश अग्नी स्टुडिओचे संस्थापक आनी वेवस्थापकीय संचालक म्हूण ते वावुरतात. राष्ट्रीय मावड्यावयलो सेमिनार, युवा स्पंदन आनी शणै गोंयबाब कथामाळ ह्या सारकिल्ल्या कार्यावळींनी आपले सहकार्य दिल्ले आसा. तांकां कितल्याशाच वक्तृत्व आनी कविता सर्तींनी इनामां फावो जाल्यात. त्या भायर युवा सृजन पुरस्कारूय फावो जाल्ले आसात. ऑस्कराक नामांकीत जाल्ल्या वेलकम मिलियन्स ह्या सारकिल्ल्या फिल्मांक तांचे
योगदान आसा. तांणी गणपतीचे मेज ह्या लघुपटाचें दिग्दर्शन आनी निर्माण केलां. त्या भायर कितल्याशाच म्युझिक व्हिडिओचे आनी डॉक्युमेंटरी फिल्मांचे निर्माण केल्ले आसा. सध्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या कार्यावळींनी तांचो सक्रिय वांटो आसा. मागता पलाश अग्नी हांचे कडेन तांणी आपलो मायक ऑन करून आयज उलोवप करचें. नमस्कार. श्रीधर कामत म्हणजेच आमच्या सगळ्यांचो मोगाचो बापोडू हाच्या मायक ऑन कर पलाश. अभ्यास करून तो तुमच्या मुखार मांडपाची संद म्हाका दिल्ल्या बद्दल हांव कोंकणी भाशा मंडळाचेच तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वाचे देव बरें करूं म्हणटा. कुशावती न्हंयच्या देगेर वशिल्ल्या देवूळ मळार मैरावाड्या पलाश तुझे आयकूंक येना, मायक ऑफ आसा कदाचित. आनी न्हंयच्या देगेर दुसऱ्या देगेर केपेंचो बाजार. दोनूय वाड्यां मदीं कुशावती न्हंयचो एक पाणटो. त्या पाणट्याक जाका तारीर अशें म्हणटाले. श्रीधर कामत हे केप्यां बाजारांत आशिल्ल्या होली क्रॉस हायस्कुलांत शिकताले. सैमाच्या गोपांतल्यान येवचें पडटालें. वाड्यावेली झर काडली की व्हडा व्हडा तळपा वेल्यान उडक्यो मारीत ते सकयल देंवले की मदीं लागपी ल्हानसोच पाणट्याचो भाग हुपलो काय इगर्जे कडेन पावताले आनी हीच तांची सदांची वाट आशिल्ली. ही पुराय वाट म्हणल्यार सैमान भरून ओतपी सौंदर्याची एक भरिल्ली शिशीच कशी. पुराय वाटेर पांचवीचार झाडां, मदीं वाटेर पिशावरी फुलपी शंकर, कांय पावलां फुडें गेल्यार धव्या फुल्ल कापसाचो शिवर घालपी सांवर, नुस्तें धरपाक येवपी किरकिरे, काळी खडपां, फुडें थंडगार खळखळत व्हांवपी उदक. कोणीय रसिकाक पिशे लावपीच ही वाट अशें वर्णन श्री सुशांत कुंकळकर हांणी जाग प्रकाशनान उजवाडाक हाडिल्ल्या मासिकांत आमचो श्रीधर ह्या आपल्या लेखांत बरयला. ह्या वाटेचें वर्णन करता आसतना ते अशेंय म्हणटात, श्रीधर कामत हांचें गीत संवकळेच्यो वाटो हें त्याच वाटेर आदारीत आसा आनी म्हाकाय हो अभ्यास करतना तशेंच दिसता. कारण तें गीत आयकतकच आनी हें वाटेचें वर्णन वाचतकच तशेंच कितेंशें जाणवता. देखीक संवकळेच्यो वाट्यो वळखनाश्यो जाल्यो, उतरां मदल्या अर्थां मदीं शेणला म्हजो हांव. आनी हें गीत फुडें व्हरता आसतना ते आपलें भुरगेपण, तेन्नाची ती शाळा आनी साबार गजाली याद काडटात. तातूंतलींच कांय सोबीत उतरां म्हटल्यार, हुपून आयलो रानां वनां हुपून आयलो न्हंयो, तिट्या वयलो शिगमो थंयसर चल्ल्यात म्हज्यो भंयो, शाळाय जाल्या नवी आनी बांकय नवे ताल अशे, कानार आयला आवाळ्याचे रुचय बदलल्या अशें. ह्या उतरांतल्यान तांचें भुरगेपण कितलें मजेशीर आनी अपुर्बायेन गेलां हाचो अणभव येता. इनफायनायट श्रीधर हातूंत कांय विभागलेली गितांचे प्रकार आसात, जशे की मोगाची, सैमाची, आवयचेर, गांवाचेर असल्या विशयांचेर ही गितां घडल्यात. रे दामोदरा हें गीत श्रीधर कामतान दामोदर देवा वेल्यान रचयल्लें आसा. तो दामोदर देवाक आपल्या वयर मानिनाशिल्लो, पूण आपल्या बरोबरचोच वांगडी कसो मानतालो. आपल्या गितांत दामोदर देवाक ताणें अंतरीच्या स्वरा, तुजी ओडयाळी अश्टांगी हास्याळी आसा अशें म्हटलां आनी तुज्या घोड्यांच्या टापांची तरा सर्वस्पर्शी आसा अशें भाश्य केलां. फूल हें गीत मोगाचेर आदारीत आसा. तातूंत एक चलो एका चलयेक आपलो मोग कसो उक्तायता हें सांगता. जशें एक फूल फुलता, जशें एक ल्हार झेलता, रंग रंगता आनी जेन्ना हें मन पिशें झिंगता तेन्ना तूं आपलो साथ दी साजणा अशें तो म्हणटा. तशेंच तळ्यांतल्या चंद्रिमाची सोबीत अशी रुपां आनी तांकां मळबांत दाटिल्ल्या कुपांची साद अशी एकसुरी ही चाल तांच्या गितांत आसा. मनाचो मंद ह्या गितांत मनाचे वेगवेगळे विचार उक्तायल्ले आसा, जसो मनाचो मंद मंद हुस्कार, मनाचो हय न्हयसो हयकार, नवलांची प्रिती, हासरी काय दुखी अशे तरेन जायत्यो देखी दिवन तांणी ह्या गितांत दिल्यात.
जिणेची राणी सांज पिशी याद मोग तुझो गो देखली तुझी वाट बेधुंद ही सगळी गितां मोगाचेर आदारीत आसात. जिणेची राणी हातून एक मोगी आपलो मोग कसो उक्तायता तें बरयलां. ताणें आपल्या मोगाच्या भावनाची सैमा कडेन तुलना केल्या. तो म्हणटा, जसो शिरशिर न्हाला मधुबन आमी नाचुया पाणयांनी, थर थर जाला तन मन देखून आमी भिजुया तळयांनी. मोगाची रिती आपणाक उगड्या दोळ्यांनी समजना देखून तुझ्या नजरेची भास आनी काळजाची आस आपणा भितर आसा आनी आपल्या जिणेची तूच राणी अशें तो म्हणटा. अशे तरेन ताणें सैमाच्यो वेगवेगळ्यो गजाली घेवन आपलो मोग उक्तायला. सांज पिशी हातून एक मनीस कोणाची याद काडटा ताचे विशीं तो चित्ता हें बरयलां. ताणें सैमाच्यो गजाली तातूंत घातल्यात. जशे दारांत म्हज्या सांज पिशी पोसो भरून साय कशी, तेच तरेन आपणाच्या दोळ्यांत तुजी याद आसा अशें तो म्हणटा. शिमेवेल्या दोंगुल्लीची देवणी तुल्या शेनायेची प्रीत म्हजी आशेची मोराची अशे तरेन जायत्यो देखी दिवन ताणें आपूण ताची याद कशी काडटा तें सांगलां. याद ह्या गितांत एका मनशाच्या यादीचें वर्णन केल्लें आसा. नवला मोलांची सुरांच्या तालांची कवनां जाली आनी दावा थेंबेच्या लजेच्या फुलांची सपनां जाली. मोगाची साय सुदाय अशी ही याद ताणें सांगल्या. मोग तुजो गो ह्या गितांत एक मोगी आपलो मोग कसो उक्तायता हें बरयलां. आपणाक तुजो मोग कशे तरेन जाला तें तो सैमाचे वेगवेगळ्या गजालीच्या आदारान सांगता. जशें मोग तुजो गो फुलू लागला, गंध फुलांनी शिरंतरांनी फुलू लागला. लागली पानां फुलती फुलां, पोरसू म्हजें चौर आयला. रान सुंदरी स्वप्न परी तूं, रूप तिजो थाट तुजो, असो हो मोग हांव तुजो करतां. अशे तरेन ताणें मोगा सुवाळो उतरांनी मनयला. देखली तुजी वाट ह्या गितांत एक मोगी आपले मोगकीची वाट पळयता हें कळटा. कसो तो तिची वाट पळयता ते सैमाच्या वेगवेगळ्या प्रतिकांच्या आदारान स्पश्ट केल्लें आसा. परत एकदां जशें तो म्हणटा, सकाळ आनी सांज जाली, सपनांनी रात जाली, वाट पेटलेली काबार जाली. ल्हार येवन गेलें, सुकणी तुजी खबर हाडचे खातीर भोंवली, पूण अजून हांव तुजी वाट पळयतां. बेधुंद ह्या गितांत परत मोगाचेंच वर्णन केल्लां. जीण नवी ही रीत नवी, वळखीची उतरां चकचकली, अनवळखी मोतयां लिकलिकली. ह्या फुलांचेर तुजी सया, सावरिया ओ सावरिया. कळी कळी हें गीत श्रीधर कामतान गोंया सावन मुंबय विमानान वतना बरयल्लें. तें गीत तांचें बरेंच गाजलें. कळी कळी मोनी कळी, आबोली पिशी पिशी कळी अशे तरेन आनीक जायते सैमरूप ताणें हें गितान बरयलां. निळ रंगान हें गीत श्रीधर कामतान कृष्ण देवाचेर आदारीत बरयलां. हें गीत नामनेचे गीतकार आनी संगीतकार भोमानेस्त अशोक पत्की हांणी तें मराठींत राधा ही बावरी म्हूण केलें आनी तें गीत मराठी आयकुप्यां मदीं लेगीत खूब प्रचलीत जालें. आयज उतर जाला मने उतर फुट्टना, साळका फुला फुल कळाव करी नासतना. फुल गो बाये फुल गो फुला उतर फुट्टना, साळका फुला फुल कळाव करी नासतना. लेखक म्हणटा, फुल गो बाये फुल गो फुला मोग करतना आपल्या गिताच्या माध्यमांतल्यान समाजात एक देख घालून दिवपाक सोदता की आमी सांगातान मुखार वचपाक जाय आनी समाजांतलो राग दुश्टपणा आमी नश्ट करपाक जाय. मस्ती बडी हें गीत एक ल्हान भुरग्या वयल्यान रचिल्लें आसा, जें शाळेंत भुरग्यांक मार पडपी बडी आतां शाणी कशी जाल्या हें सांगता. एकूणच ह्या गितांतल्यान भुरग्यांचो बडये कडचो भंय पयस करपाचो यत्न केला. मिर्ग म्हणल्यार दुसरें उतर पावस. लेखकान दुसऱ्या शैलीचो उपेग केला अशें दिसता. सादारणपणान आमी पावस म्हणून बरयतले आसली. हांगा लोकवेदाच्या शैलीचो प्रमाण आमकां दिसून येता. जशें की सर्ग उदेता गो बाये सर्ग उदेता. धर्तरेची जावन मोगी जेन्ना कोणी मोगान पडटा अशा प्रकारचो संदर्भ बरोवप्यान घेतला. वयल्यान सैमाचो आदारूय घेतला. बरोवपी आपल्या गितांनी वा कवितांनी सैमा कसो खेळटा ताचें उदाहरण म्हणल्यार हें गीत. देखीक सूर्य पिशा सूर्य फुला चंद्रिमाची लज कित्याक,
याद आमची वोवळां सुकी तरी पोले तामशे कित्याक. श्रीधर कामत हांच्यो कविता धार्मीक, सामाजीक, विनोदी, सैमीक, मोगाचेर, राष्ट्राचेर बरयल्ल्यो आमकां चड दिसतात. पळोवपाक ल्हान असल्यो तरी तातूंत व्हडलो अर्थ सांपडटा. एक पुस्तका भितर एका परस जायते गजाली एकठांय येतात. श्रीधर कामत ह्या झेल्यात नितीमुल्यां, आवय बापूय, भाव भयण, देव, देश, प्राणी, राष्ट्रपुरुष, सुटके झुजारी हांच्या कार्याचे गुणगान गायत तरण्या काळजाक उर्बा दिता. सैम पर्यावरण, झाडां झुडपांची, दर्यांची, न्हंयांची, सूर्य, चंद्र, सुकणी, फुलां, फळां हांचेर कविता बरयल्ल्यो आमकां दिसून येतात. आयज समाजात चलिल्ल्या गजालींचो संदर्भ दिवन कवी कवळ्या मनाचेर बरे संस्कार करपाचो हावेस बाळगिता. देवतीची नीत जावं सायबिणीचें गीत उमल्यांनी गुल्ल जावं कोंकणी उलयता. परदेसांनी रावतना हांव कोंकणी उलयतां, घरांनी जावं शेतांनी, सपनांनी भोंवतना हांव कोंकणी उलयतां, देखून कोंकणी उलयतां. गोंयचे मनीस खंय रावूं तो कोंकणी उलोवपाक केन्ना बंद करना वा धर्म जात पात ताका लागना. आपूण कोंकणी मनीस म्हणटे थंयच्या समाजाक आपली वळख दाखयतात. लेखक भाशेची गिरेस्तकाय ह्या कवितेंतल्यान वाचप्यांक दाखोवन दिता. झंकारी पज्ञास, निर्वाणी ध्यास, रुद्र अवतारा तुझ्या नर्तनाची आस. नागेश तू, महारुद्र तू, सप्तकोटेश्वर तूच तू, दामोदर तू, चंद्रेश्वर तू, मंगेश तू, सत्य तू, आरंभून आवर्तना सोडय बंद पास. रुद्र अवतारा तुझ्या नर्तनाची आस. आकांताळ्यो विश्वमयी, मातुंदी भयो भयो, लखलखीत ज्योतिर्मयी, लोचनी जायो जुयो, मिरय तुझी मंडलां, म्हजेच खातीर खास. रुद्र अवतारा तुझ्या नर्तनाची आस. ह्या कवितेन कवीन कांय देवाची नांवां वापरल्यात जाका लागून ती आनीकय सोबीत जाल्या. तशेंच कवीन आस, ध्यास, खास अशा उतरांचो वापर करून कवितेक वेगळें वळण दिलां. नशेमध्ये असलो जरी शुद्ध मी मोजत असतो, मित्रांच्या बस्तीमध्ये शत्रू मी शोधत असतो. विचार असतात माझेच, अविचारी माझाच असतो. धर्माच्या युद्धामध्ये अधर्म मी शोधत असतो. कधी मी हिंदू असतो, कधी मी ख्रिस्ताव असतो. बऱ्याच वेळा सहजपणे मुस्लिम माझा शिकार असतो. ह्या कवितेन धर्माचे बंधन आमकां पाळपाक जायना, तर आमी सगळे एक आसात आनी एकवटान रावपाक जाय असो संदेश कवी दिवपाक सोदता. पावस असल्यार उदकांतल्यान, वत असल्यार उज्यांतल्यान, वाट आमकां काडची आसा, सपन खरें करचें आसा. रक्ताचो निमणो थेंबो आंगान आमच्या करची आसा. झगडी आमकां करची आसात, बुन्यान नवी घालची आसा. तलवारीच्या धारेर चलून रक्ताचो व्हाळ व्हांवोवन पयस दिवपी मृगजळाक धरून देंवचेलें आसा. वाट आमकां काडची आसा, सपन खरें करचें आसा. कसलेंय संकट असलें तरी तातूंतल्यान वाट काडीत आमी मुखार वचपाक जाय. आमी केन्नाच हार स्विकारपाक जायना हें ह्या कवितेंतल्यान आमकां आमच्या मनांत पावता. म्हाका जल्मूक दी गे आई, म्हाका वाडूक दी गे आई, हांव बाय तुजें मोगाचें काय न्ही. जिविताचें एक वास्तवीक चित्रण हे कविता करता. तेच परीत वाचकांक अंतर्मुख करून विचार करपाक लायता. चलो वा चली आमी एक समान वाडूंक जाय, ताका तितलोच मान दिवंक जाय हें ह्या कवितेंतल्यान स्पश्ट जालां. मोगान पडचो खरो पूण सुमार आयलो ना. मोगान पडचो खरो पूण सुमार आयलो ना. अक्कल आयली खरी पूण फुगार जालो ना. श्रीधर कामत हांणी सामाजीक जाणीवेंतल्यान साबार कविता रचल्यात. समाजांतल्या तरेकवार बऱ्या वायट गजालींचो संदर्भ तांची कविता दीत रावता. हो कवी आपल्या अणभवा कडेन भोव प्रामाणीक राविल्ल्यान तांच्यो कविता प्रभावी जाल्यात. एकंदर एक शब्दयोगी जावन तो काव्य साधना करतना आमकां दिश्टी पडटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं पलाश. भौमाने श्रीधर कामत हांच्या कवितांचेर आनी तशेंच गितांचेर तुवें खूब सुंदर भाश्य केलें. खरेंच परत एकदां देव बरें करूं.
आमकां आयच्या सत्रांत लभिल्ले दुसरे उलोवपी म्हळ्यार भोवमानेस्त गौतम गावडे. थोडक्यान तांची वळख करून दिता. गौतम गावडे हे गोंयचे अष्टतासाचे युवा कलाकार. व्यवसायान गौतम गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालयांत नाट्यकला प्रशिक्षक म्हणून वावुरतात. नाट्य क्षेत्रांत ते कितलीशींच वर्सां सक्रीय आसात. आज मेरेन तांणी 23 नाटकां तशेंच 13 एकांकिका जायतीं पथनाट्यां दिग्दर्शीत केल्यात. 2008 वर्सा सावन तांणी जायत्या नाटकांनी अभिनय केला. इतलेंच न्ही तर सुखकर्ता दुखहर्ता, टिक-टॉक टेक, एक्सचेंज ऑफर, द कन्सील्ड, द क्वेश्चन मार्क ह्या सारकीं नाटकां तांणी बरयल्यात. तशेंच आनिकूय कांय एकांकिकांचें लेखन आनी सादरीकरण केलां. कोंकणी आनी मराठी नाटकां तशेंच कांय तियात्रां खातीर उजवाडा येवजण तांणी केल्या आनी कांय नाटकांचें सेट डिझायनिंग लेगीत ते करतात. जशे ते एक बेस बरे नाट्य कलाकार तशे ते एक प्रतिभावान कवी. तांणी जायतीं शॉर्ट फिल्मां, फीचर फिल्मां जशे उदय, आमोरी आनी एड फिल्म्सांतूय सहभाग आसा. आज मेरेन तांणी सादर केल्ल्या एकांकिका, नाटकां, पथनाट्यां, कविता खातीर साबार इनामां आनी पुरस्कार जोडल्यात. तातूंतलेच कांय पुरस्कार म्हळ्यार उत्कृश्ट दिग्दर्शना खातीर तांकां तांच्या नाटक तशेंच एकांकिका खातीर कला अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. NCERT आयोजीत सायन्स ड्रामा सर्तीत उत्कृश्ट दिग्दर्शन तशेंच उत्कृश्ट लेखन पुरस्कार फावो जाला. कविता सर्तींनी लेगीत कॉलेजी सावन तांकां राज्य पातळेचेर इंटर कॉलेजिएट सर्तींनी जायतीं इनामां फावो जाल्यात. गोंयांत आयोजीत जावपी तरेकवार नाट्य महोत्सव, रवींद्र भवन कुडचडे आयोजीत बाल नाट्य महोत्सव, शाळा तशेंच महाविद्यालयांनी जावपी नाट्य शिबिरांनी ते मार्गदर्शक म्हणूनय वावुरतात. बाल भवन आयोजीत शिक्षकां खातीर आशिल्ल्या शिबिरांत तांणी मार्गदर्शन केलां. आयच्या सत्रांत गौतम स्मृतिशेष श्रीधर कामत हांणी बरयल्ल्या नाटक तशेंच एकांकीचेर भाश्य करतले. गौतमा लागीं मागता तांणी आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. आयचो जो विषय आसा ताचेर नाटक आनी एकांकिका हाचेर हांव भाश्य करपाचो आसा. कामत सरांचे 2 पुस्तकां आसात हांगासर, बेसूर आनी जैत. तर बेसूर हातून 2 नाटकां आसात, नाट्यकृती आसात आनी एक तांची एकांकिका आसा. तेच परी जैत ह्या पुस्तकान 4 एकांकिका आसा. अशें म्हणटात की नाटक जेन्ना आमी म्हणटात ते वेळार नाट्यशास्त्र हो ग्रंथ आसा जो 5वो वेद म्हणटात आमी, ताचो उल्लेख करपाकूच जाय. आनीक ते नाट्यशास्त्रान आमकां दशरूपक म्हूण लाभल्यात. तातूंतले नाटक आनी उत्सृश्टिकांक एकांक हो प्रकार पळोवपाक मेळटा. तर तातूंतलेच नाटक आनी एकांकिका हाचेर हांव उलयतां. बेसूर ह्या पुस्तकांतले पयले जे नाटक आसा ते बेसूर. हातूंतली काणी अशी तरेन वता की एका भुरग्याचेर ती आदारिल्ली आसा. बाबू म्हणून हे एक पात्राचें नांव आसा. तो आपल्या जिणेंत, आपल्या कॉलेज जिणेंत लेगीत म्हटल्यार तो एका ड्रग्स हातून तो पावता, ह्या व्यसनान तो पावता आनी हातूंतल्यान ताचो प्रवास दिसता. बट हेच वेळार हे जे व्यसन आसा ताका लागपाचें कारण कितें आसा हाचोय सोद ह्या नाटकान आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार निमाणे कडेन कळटा की ताचो जो एकलेपण आसा ते एकलेपणाचे जे कारण आसा तेज्या घराण्यांनूच असलें. म्हळ्यार ताचो बापूय आसा तो तेजे वागणूक किंवा आवय बापायचे जे तांचे संबंध आसा ताचे वयल्यान तो प्रभाव ताचेर पडटा. ताका एकलेपण येता आनी ते वेळार ताका एक साधन मेळटा हे सगळें विसरपाचें जे ताच्या ढोबल मनाक पडटा, ते म्हळ्यार व्यसन करपाचें. तातूंत हे व्यसनाच्या आधीन पावोवपा खातीर एक पात्र आसा, ते म्हळ्यार तो. निमाणे कडेन खूबश्यो गजाली जाले उपरांत, ताका पटले उपरांत ताका सुधारपाचो असो यत्न जाता आनी तो सुधारताय बीन. हांगासर नाटक सोंपता.
ह्या नाटकांत आमकां शीर्षक मेळ्ळा ते म्हणजे बेसूर. हाका धरून पळोवपाक गेल्यार लेखकान बरे तरेन नाटकाक नांव दिलां बेसूर. म्हळ्यार हे जे ताका सूरूच मेळना, बाबू आसूं येता किंवा ताच्या घराण्यांतले आवय आनी बापूय आसूं येता, हे तिगांचे जे संबंद आसात तेका सूरूच ना, म्हणून बेसूर. आनी तेच बराबर बाबू हे पात्राचे जे सूर खंय तरी विस्कटल्यात, बेसूर जाल्यात, तांकां निमाणे कडेन सुरार हाडपाचो जो यत्न चलता ते नाटक म्हळ्यार बेसूर. हातूंतले कांय गजाली म्हाका आवडल्यात त्याच्या विशीं सांगता. हातूंतले जे आमी म्हणटात की विशय कितें आसा ह्या नाटकान, तर ड्रग्सा लागून आयची जी तरणाटी पिळगी आसा ती खंय तरेन भरकटटा हे विशयाचे भाश्य करता. दुसरो जो विशय आसा तो म्हळ्यार आवय वा बापूय हांचे वागणे आपल्या भुरग्यांचेर कशे तरेन प्रभाव घालतात आनी तांच्या मनाचेर कसो तरी परिणाम जाता आनी ताच्या परिणामाचे फळ मुखार कशे तरेन वेगळेपणान वता हाचेरूय भाश्य करता. आनीक जी म्हाका पळोवपाक मेळटा ती गजाल ह्या नाटकान ती म्हणजे बाबू ह्या पात्रांतल्यान एक एकाकीपणा जो आसता तरणाट्या मदीं किंवा खंयच्या मनशा मदीं, त्या एकाकीपणा, त्या एकल्यापणाची मनो अवस्था लेखकान बऱ्या तरेन प्रभावीपणान मांडल्या. कांय गजाली ज्यो म्हाका थोड्योश्यो दिसल्यो की म्हाका पटूंक ना, त्यो म्हळ्यार दरेक जो प्रवेश आसा तो खूबच ल्हान आसा. म्हणजे एक प्रवेश तयार जाता जाता म्हणसर ताजो प्रभाव पावता म्हणसर, प्रेक्षकां मदीं पावता म्हणसर तो रोखडोच सोंपता. हाका लागून कितें जाता की आतांच सुरू जाल्लो प्रवेश रोखडोच सोंपता. ताका लागून ते एक डिस्ट्रॅक्शन जावं येता. कारण ब्लॅकआउटान जेन्ना आमी प्रेझेंटेशन करता, परफॉर्मन्स करता, ते वेळार रोखडो जर ब्लॅकआउट जालो जाल्यार कांय वेळार डिस्ट्रॅक्शन जावपाची शक्यता आसता. तातूंत भाशा सरळ आनी सोपी आसा. एक लेखकान म्हणजे काव्य रचना तातूंत पळोवपाक मेळटा. काव्य कवनां खूब आसात. विशयाची मांडणी त्या वेळार संवादाची मांडणी लेगीत खूब प्रभावीपणान, सुटसुटीतपणान मांडल्या. हे असले बेसूर ह्या नाटका विशीं. बेसूर ह्या पुस्तकांतले दुसरे नाटक आसा गजाली जिणेच्यो मरणाच्यो. ह्या नाटका विशीं उलयतना तातूंतली काणी अशी तरेन आसा की एकलो सदा हे पात्र आसा आनी ते एक टेलिग्राम पावयता मरण ह्या पात्राक, आनी तो कितें म्हणटा की आपल्याक मरण दी, आपले मरण व्हरपाक यो तूं, अशे तरेचो तो टेलिग्राम आसता. आनी तो येता, मरण येता, आनी आयल्या उपरांत तो कितें सांगता की तुजो आजून वेळ जावूंक ना. जर तुका मरण जाय जाल्यार तुवें आत्महत्या करपाची. पूण जे सदा हे पात्र आसा ते प्रिन्सिपल्स आसा, ताचे तत्व आसता, ताची मूल्य आसात. तो म्हणटा आपूण आत्महत्या करूं शकना, तूं आपलें मरण व्हर. तो म्हणटा आपूण तशें व्हरूंक शकना. हे वेळार कांय घडणुके घडटात. ताचे मित्र आसतात, ताचे इश्ट आसतात, सदाचे दोतोर आसता आनी प्रोफेसर. ह्या मजगती मरण एक संवाद म्हणटा, एक वाक्य म्हणटा की तिगां मदीं कोणाचें तरी आतां मरण येवपाचें आसा. आनी रोखडीच एक खबर मेळटा, बातमी मेळटा की प्रोफेसरान आत्महत्या केली. ताचे फाटले कारण कितें आसलें किंवा ताचे उपरांत कितें जाता, आनी निमाणे कडेन सदा हे आपले मरण व्हरपाक दिता काय ना, ताचे मरण हे व्हरता काय ना, हाका लागून म्हाका दिसता की आयकप्यांनी ते वाचपाक जाय, जाल्यारूच ती मजा तुमकां अणभवपाक मेळटली. तातूंतले कांय गजाली आवडिल्ल्यो त्यो गजाली सांगता. मरण जरी विशय हो आमच्या खातीर किंवा सामान्य मनशा खातीर खूब भिरांकूळ आसलो तरी लेखकान तो साद्या सरळ भाशेन सांगला. तर खंयच तो भिरांकूळ किंवा कांय प्रमाणात तो सिरियस आसा अशें सांगूच ना. दुसरी गजाल, कांय विशय आमकां पळोवपाक मेळटा ते म्हळ्यार मनशाची जीण, तातूंतले नात्या मदली जे नाजूकसाण आसा ताचे विशीं भाश्य करता. आनीक मरणाची संकल्पना वेगवेगळे तरेन मांडपाचो यत्न केला. वेगवेगळे पात्र आपल्या तरेन मरणाची जी संकल्पना आसा आपल्या मती प्रमाण ती मांडटा आनी कांय प्रमाणात ते वेगळे तरेन मांडपाचो यत्न चलता ह्या नाटका मदीं. गजाली जिणेच्यो मरणाच्यो, आनीक ह्या पुराय नाटका मदीं मरणाच्यो गजाली चलतात, जिणेच्यो गजाली चलतात. म्हणून म्हाका दिसता की लेखकान नांव दवरलां
गजाली जिणेच्यो मरणाच्यो. अशे तरेचे विशय म्हाका दिसता मरणकटो ही एकांकिका आसा विष्णू वाघ हांची. अशा तरेचो विशय तांच्यांनी हाताळ्ळा. तशेंच मराठीची नाटकाय बीन पळोवपाक मेळटा समांतर विशयाचेर भाश्य केल्ली. तर बेसूर ह्या नाटकांतले तिसरी नाट्यकृती आसा ती म्हळ्यार एकांकिका. एकांकिकेचें नांव आसा राणीचे पेंटिंग. हातूंतली काणी सारी सोपी आसा, बारीक आसा. हांव ताका एकांकिका म्हणचे परस ताका नांव दिन की अल्प एकांकिका, बारीकशी एकांकिका. तर राणी आसता, एक पात्र आसा, ते पेंटिंग काडटा आनी तांकां जनेलांतल्यान एकलो राजा येता आनी ते पळयता आनी तो बरो उलयता. अकस्मात तो भायर सरतात आनी दारांतल्यान एकलो राजा येता. तो तेचेर खूब तापता, ताका आवडना पेंटिंग केल्लें तें. अशे वेळार एक प्रश्न पडटा की बायल मनशेन, ती राणीचे पात्र आसा, एक बायल मनशेन ते पेंटिंगान आपल्याक जाय आशिल्लो कल्पनेंतलो खरकार ती पळयतात. आनी जो दारांतल्यान येवपी राजा आसा तो त्या कल्पनेच्या विपरीत आसता. तर हांगासर प्रश्न पडटा की बायल मनशेन आपल्याक जाय तसो घरकार सोदचो काय ना, ह्या विशीं ते प्रश्नचिन्ह उबारतात. ह्यातल्यो कांय गजाली दोन तरा आमकां मनशाच्यो पळोवपाक मेळटा. एक, जो दारांतल्यान येता तो राजा आसता, त्या बरोबर जनेलांतल्यान येवपी राजा तिची वेगळी वागणूक पळोवपाक मेळटा. तर एकाच मनशाची वेगवेगळे तरेन वागणूक आमकां पळोवपाक मेळटा मनशाची. त्याच बरोबर आपल्या कल्पनेतली इत्सा आसता, आकांक्षा आसता, ती तयार करप, आनी राणी ती तयार करता. आपले जे विश्व आसा, कल्पनेतले विश्व, ती आपल्या पेंटिंगांच्यान मांडटा, चितारता. ताच्या मनातले ज्यो इत्सा आसा त्यो पेंटिंगाच्या माध्यमांतल्यान ती प्रगटायता. ह्यो गजाली एका बायल मनशेन आपल्या कल्पने विशीं किंवा आपली इत्सा आसा त्यो कशे तरेन मुखार पावोवपाक जाय, बरपाक जाय आनी ताचो सन्मान जावपाक जाय, दादल्यान करपाक जाय, ह्या विशयी ह्या एकांकिकेन विचार पळोवपाक मेळटा. त्या बरोबर आनीक गजाल ती आसा ते म्हळ्यार वास्तव आनी अवास्तव हाचेरूय ही एकांकिका भाश्य करता. हे असले बेसूर ह्या पुस्तकातले 2 नाटकां आनी एक एकांकिका. मुखावेले आसात जैत हे पुस्तक, तातूंत आमकां 4 एकांकिका पळोवपाक मेळटा. पयली एकांकिका आसा ती म्हळ्यार इथर. आनीक ह्या इथर हातून सामान्य मनीस कशे तरेन चेपता किंवा भ्रष्टाचार जाता, राजकारण जे चलता ताचे विशीं किंवा पैसो, भाटकारशाय हाचे विशीं ते भाश्य करता. सोशिकताय हाचेरूय ते भाश्य करता. एक गजाल म्हाका बरी दिसली ती म्हळ्यार हातून काव्यात्मक भास आसा. पुरूज आसात, संवाद आसात, पण ते संवाद काव्यात्मक दृष्टिकोनांतल्यान मांडल्यात. आनीक एक गजाल आनीक बरे तरेन मांडल्या ती म्हळ्यार अस्तित्ववाद. अस्तित्व, स्वताच्या एका मनशाच्या अस्तित्वा विशीं ते भाश्य करता. म्हणजे एका मनशाचे अस्तित्व कशे तरेन तो सोदता, तो सोद हांगासर पळोवपाक मेळटा. दुसरी एकांकिका आसा ती म्हळ्यार जैत. हातून लेखकान सैमा विशीं जी जागृताय घडपाक जाय त्याच्या विशीं ताणें मांडल्यात. सैमाचो जो रास चल्ला ताजेर तो भाश्य करता. आनीक सैमाक सोंपयतना मनीस जात एका आशेन किंवा एका सोंपयतना एक स्वार्थी जाता. आनी त्यो स्वार्थी जाता आसतना मनीस एक आशेचे किंवा धैर्याचे अशे आदारान परत नव्यान सैम नव्यान उबारपाचो यत्न करता. हो आशावाद ह्या एकांकिकेन दिश्टी पडटा. आनीक हो जो यत्न आसा सैमाक वाचोवपाचो, फुलोवपाचो, तो यत्न फळादीक पावता. ते यत्नाक यश मेळटा. म्हणून ह्या एकांकिकेचें नांव जैत हो विचारूय आमकां पळोवपाक मेळटा. 2-3 पात्रां बरे तरेन घेतल्यात ती म्हणजे राहू आनी केतू. ह्या पात्रांतल्यान आमकां ही एकांकिका फुलयल्ली दिश्टी पडटात. राहू केतू ते सैम इबाडपी. आनीक तातूंत एक गजाल काणी जी आमकां खबर आसली म्हणजे ती एक लाकूड तोडो आसता आनी तेजी कुराड न्हंयन पडटा. मागीर देवी येवन ताका वेगवेगळी ताका कुराडी दिता, भांगराची दिता. ही काणी लेगीत त्या एकांकिकेन बरे तरेन वापरल्या. आनी
ताजो जो आधार आसा, एकांकिकेचो आधार आसा, ते हे काणयेंतल्यान सुरू जाता. ही एक म्हाका लेखकाची कल्पना शक्ती किंवा ताची संकल्पना खूप आवडली. परत एकदा या एकांकिकेत लेगीत काव्याचो वापर आमकां पळोवपाक मेळटा. मुखावेली आसा एकांकिका, ती म्हळ्यार एका शाराच्या मरणाची काणी. हातून जंतुनाशक आणि कीटनाशक कंपनी लागून एका शाराचे कशे घट्टाण जाता हाचेर भाश्य करता. आनीक ह्या घडणुकेचेर सातत्यान झूज दिवपी बाबू हे पात्र आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण निमाणे कडेन लेगीत तो त्याचो यत्न आसता, ताका वेगवेगळ्या आडमेळी येता, त्यो आडमेळी येवन लेगीत तो मुखार पावल घालता, पुणून निमाणे कडेन ताका यश मेळना. आनी ह्या औद्योगिकरणाक लागून ते शार सगळे काबार जाता, सोंपता, म्हणून ताका मरण येता. हे बाबू हे पात्र आसा ते एकांकिकेत साक्षीदार म्हणजे घडणुकीचो साक्षीदार म्हणून आसा, त्या वेळार तो एक निवेदक म्हणून मेळटा. आनी एकांकिका वाचता आसतना अशें दिसता की घडये हो जो निवेदक आसा तो घडये कोणाक तरी इंटरव्यू दिता, वा तो एका पुस्तकाचे प्रकाशन करता आनी त्या वेळार आपली काणी सांगता. आनी हे सगळे एका फ्लॅशबॅकान घडटा घडणूक. कारण बाबू हे पात्र थंय घडणुकेन आसाय बीन आनी त्याच बरोबर निवेदनूय करता. सो निवेदन शैलींतल्यान ही एकांकिका मुखार वता. विशेष सांगपाची गजाल म्हटल्यार विशयांत एक मुखेल गजाल पळोवपाक मेळटा की विशय हो वैश्वीक आसा, युनिवर्सल आसा, काव्यय आसात आनी मांडणी प्रभावीपणान मांडल्या. निमाणी एकांकिका आसा आमी समजूंक लागल्यात. ही एका गांवगिऱ्या वाठारांतली काणी आसा. गांवाची नाळ तातूंत जुळिल्ली आसा. आनीक ही एकांकिका गांवची जी परंपरा आसा, देवळा निगडीत जी परंपरा आसा ताजेर भाश्य करता. हातून माजन आपल्या स्वार्था खातीर कशे तरेन सामान्य मनशांचो, लोकांचो वापर करता हाचेर ही एकांकिका बरयल्ली आसा. त्याच बरोबर जे धरुया की जातीय वेवस्था आसूं येता, की सामाजीक वेवस्था आसूं येता किंवा आर्थीक वेवस्था आसूं येता, हाका लागून त्या विशिष्ट थरावयले लोक एका विशिष्ट समाजाक कशे चिपून दवरतात आनी ते चिपून दवरले उपरांत लेगीत एक बंड मुखार सरता. ते बंड म्हळ्यार आमी समजूंक लागल्यात. आनी हातून आमकां एक भावीण हे किंवा देवदासी म्हणटा ह्या प्रथेचेर ही एकांकिका आधारिल्ली आसा दिसून येता. तर कांय विशेष गजाली हातून एकांकिकेन पळोवपाक मेळटा त्यो म्हणजे हातून लोकगितां किंवा लोकनाच वापरिल्लो मेळटा. सामान्य मनीसचो पयसो वा जात अधिकार हांच्या खाला चेपला हाचेर तो भाश्य करता. सोशीक भौसा विशीं आशिल्ली आपुलकी आनी पुळको आमकां ह्या लेखका कडल्यान पळोवपाक मेळटा. तर ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां आमी समजूंक लागल्या ह्या एकांकिकेंतल्यान प्रेक्षका कडेन किंवा वाचप्या मेरेन पावतात. पुराय जेन्ना हांव दोनी पुस्तकां पळयता तेन्ना कांय गजाली म्हाका समजल्यो किंवा कांय गजाली म्हज्या निरीक्षणान आयल्यो. त्यो म्हळ्यार लेखकान दोनी पुस्तकांनी पळोवपाक मेळ्ळ्या ती म्हळ्यार वेगवेगळे विशय हाताळ्यात. म्हळ्यार तरणाट्यांचे जे ड्रग्सा लागून जावपी ऱ्हास किंवा सैम किंवा एका बायलेक आशिल्ले स्वताची कल्पना शक्त, सामान्यांचे सोशीक जे जीण आसा ती, औद्योगिकरणा लागून जावपी सैमाचो ऱ्हास किंवा ताचे परिणाम शारांतल्या लोकांचे, अशा तरेचे वेगवेगळे विशय हाताळ्यात. भाशेच्या बाबतींत म्हळ्यार सादी सोपी आसा. म्हणींचो वापर केल्ल्याचो आमकां दिसून येता. तातूंत काव्य किंवा कवना हांचो दर एका नाट्यकृतीन म्हळ्यार म्हाका वापर दिश्टी पडटा. कारण लेखक आसा तो कवी बीन आसा आनी ताका लागून ताचो प्रभाव एकांकिकेन किंवा नाटकान खूब दिसून येता. एक एकांकिका अशी आसा जी काव्यात्मक संवादांतल्यान दिसून येता. आनीक जी कांय नाटकां मदीं किंवा कांय एकांकिका धरली जाल्यार तातूंत तो आनी बाबू हे पात्र परत परत आयिल्ल्याचे दृश्टीकोनान येता. मुखार आसा की
लेखकान जेन्ना मांडावळ केल्या पुस्तकाची किंवा एकांकिका बरोवपाच्या नदरेंतल्यान ताणें कौसात खुबश्यो गजाली घाल्यात. म्हणजे ते धरुया की सेटअप आसूं येता, म्हणजे नेपथ्य आसूं येता, त्या बराबर उजवाडाय वचून कशी आसपाक जाय. आमी जेन्ना प्रेझेंटेशन करता, लायट इफेक्ट दिता तेन्ना स्पेशल स्पॉट आसता. ताचो वापर उल्लेख पुस्तकान दिश्टी पडटा. म्हणजे लेखकाक तांत्रीक दृश्टिकोनांतल्यान सुद्धा खूप गिन्यान आसा हेवूय आमकां समजून येता. एक गजाल जे काय वाचता आसतना आमकां दिश्टी पडटा ती म्हणजे ब्रेक्ट हाची जी स्टायल आसा किंवा स्ट्रीट प्ले हो जो फॉर्म आसा ताचो थोडो तरी प्रभाव ह्या एकांकिकेंतल्यान किंवा सादरीकरणांतल्यान दृश्टिकोनान येता. निमाणे कडेन सांगन दिसता की ह्या दोन पुस्तकाची जी आमी थोडी भितर जे कारण वेळा खातीर आमकां थोड्या भितरूच हाचे चर्चा करची पडली. लेखका अस्तित्ववाद किंवा सैम हांचो व्हड प्रभाव दिश्टी पडटा. तांच्या लिखाणान एक बंडखोर आसा. जाल्ल्या घडणुकीचेर किंवा मुखार भविष्यान येवपी घडणुकीचेर तांच्यांनी भाश्य केलां आनी तांच्या नाटकांतल्यान किंवा एकांकिकेंतल्यान आमकां मुखार कितें जावं येता ही सावधगिरी कशी पाळपाक जाय हे लेखन कशे तरेन मांडलां हाचोय विचार जाता. मुखार तांच्यांनी नाटक फकत मनोरंजना खातीर न्हय तर प्रबोधनूय आसपाक जाय होवूय विचार तांच्या एकांकिकेंतल्यान मुखार आयिल्लो दिश्टी पडटा. आनीक गजाल तांच्यांनी म्हटल्यार कामत सरान ज्यो नाट्यकृती बरयल्यात तो स्वता विचार करून बरयल्यात, विचार करपी आसात, विचार पेरपी आसात आनी त्या पलीकडे त्या मुखार बलदडी हा म्हणन की विचार करूंक लावपी म्हळ्यार मानेस्त श्रीधर कामत हांची नाट्यकृती. ही आशिल्ली काय थोडे भितर चर्चा. देव बरें करूं भोमानेस्त गौतम. खूप सुंदर. श्रीधर कामत हांच्या एकांकितले प्रबोधन आमचे मेरेन नक्कीच पाविल्ले आसा. तर कार्यावळीक फुडें व्हरता. आयच्या कार्यावळीचे आमचे मुखेल उलोवपी भोवमानेस्त शैलेंद्र मेहता हांणी धेंपे कॉलेज पणजी हांगा आपले पदवे मेरेनचे शिक्षण पुराय केले. उपरांत मुंबय विद्यापीठाची तत्वगिन्यान विशयांत आनी गोंय विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आनी लॅटिन अमेरिकन स्टडीज विशयांनी पदव्युत्तर पदवी मेळयली. तांची कोंकणी, मराठी, इंग्लीश भाशांतल्यान कविता, लेख, नाट्य परीक्षण आनी हेर बरपावळ थळाव्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय नेमाळ्यांनी 40 वर्सां सावन सातत्यान उजवाडाक येत आसात. त्या भायर नामनेच्या संवसारीक कथा आनी कवितांचे अणकार तांणी केल्यात. गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विश्वकोश प्रकल्पांत संशोधन सहाय्यक, गोवन वीकली गोमंतक टायम्स ह्या सारकिल्ल्या नेमाळ्यांत पत्रकार म्हूण वावुरल्यात. वांगडाच राज्यशास्त्र विशयाचे व्याख्याता आनी इंग्लीश आनी मराठी नेमाळ्यांनी संपादक म्हूण काम केल्लें आसा. तांकां 2020 कोंकणी भाशा मंडळ आनी विमला पै ह्या सारकिल्ले पुरस्कार फावो जाल्यात. मुक्त चिंतन निबंध संग्रह, जीवन वासांतलो भोंडेकार कविता संग्रह ह्या वर्सा प्रकाशनाच्या मार्गार आसात. कोंकणी, मराठी, इंग्लीश, हिंदी, संस्कृत, पोर्तुगीज आनी स्पॅनिश अशा 7 भाशांचे गिन्यान आशिल्ले चतुरस्त्र शैलेंद्र मेहता सर. मागता तांचे कडेन तांणी आपलो मायक ऑन करून आपले उलोवप करचें. सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी तुमकां एक बरी सांज आवडटा. वळख म्हजी बरीच लांबली, इतली वळख ना म्हजी व्हडली. दुसरी गजाल म्हळ्यार पयले सुवातेर बाब अग्नी जे उलयलो पलाशक्ती ते आमकां कांयच आखूंक मेळना. देखून हांव जें उलयतां तातूंत कांय कडेन ताचें रिपिटिशन वा परत तें येवपाचो शक्यताय आसा. ताची हांव खबर जतनाय घेवंक शकना. पूण आतां दुसरो जो आमचो स्पिकर आशिल्लो बाब गौतम तोय बरो उलयलो. ताणें जे पॉयंट उलयल्यात म्हणजे ताणें जे
इश्यूचेर उलयला, ताणें ज्या गजालीचेर उलयला त्यो गजाली हांव टाळपाचो यत्न करतलों. श्रीधर कामत हें अशें व्यक्तिमत्व एक अजब रसायन जाका हांव म्हणन, जें म्हजे जिणेंत आयलें. तो म्हजो एक लागींचो म्हणजे बऱ्याच लागींचो इश्ट आनी एक सर्जनशील व्यक्तिमत्व. अशी 2 तासां हांवें ताची लागशान पळयल्या. कवी, एक सर्जनशील कवी सदांच बोले तैसा चाले ही उक्ती जियोवपाचो यत्न करता. श्रीधरान ती केली आनी ती करतना वेव्हारीक संवसारांत ताची जी कांय फरफट जाली, ताजे जे कांय संघर्श जाले, ताचे मुखार जे कांय डायलेमास जाका आमी म्हणटात ते उबे जाले, ते हांवें लागींच्यान पळयले. देखून एक सर्जनशील व्यक्तिमत्व, एक इश्ट आनी ह्या संवसारा कडेन झगडपी विंगड विंगड विशयांक लागून, विंगड विंगड प्रस्नाक लागून एक कार्यकर्तो, अशी रुपां श्रीधराची आमच्या दोळ्या मुखार घडत गेल्यात. साहित्य श्रीधराचें जेन्ना हांव पळयतां तेन्ना म्हाका भालचंद्र नेमाडे हांच्या उतरांची याद जाता. भालचंद्र नेमाडे म्हणटा की आमचे कडले जे साहित्यीक आसात, आनी कोंकणी साहित्यांत बरोच तो लागू जाता, म्हणजे भारतीय साहित्य बाबतींत तो बलयता तेन्ना म्हणटा की आमचे कडले साहित्य म्हणटा ते म्हणजे म्हशी भशेन आसतात. म्हणजे कशें की नेहमी शेण आनी कधीही दूध. श्रीधर त्या प्रकारांत नाशिलो. श्रीधरान खूब कमी बरयलें, पूण जें बरयलें तें सामकें सकस बरयलें. म्हणजे नेहमी दूध अशें बरयलें. शेण केन्नाच आमकां श्रीधरा कडल्यान वाचूंक मेळ्ळें ना. आनी हें जेन्ना आमी विभागणी करता श्रीधराचें सकस साहित्य जेन्ना आमी म्हणटात, तेन्ना म्हाका तें साहित्य 3 प्रकारा भितर दिसता. की एक, श्रीधरान कविता बरयल्यो, श्रीधरान नाटकां बरयलीं, आनी हांव कविता परस मातशें वेगळें म्हणून श्रीधरान गितां बरयलीं. आनी ती गितां बरीचशी ताज्यो ज्यो कविता आसात ताजे पासून मातशें वेगळेपण दिसता. ताका लागून हांव 3 प्रकारा भितर ताका मोडटा. एक, श्रीधर समाजीक जाणीव आशिल्लो एक सर्जनशील लेखक आनी कवी. समाजीक जाणीव हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना फक्त ती समाजा पुरती, आपूण ज्या समाजांत वाडलो, ज्या समाजांत वावुरलो त्या समाजा पुरती मर्यादीत न्हय, तर ती एक वैश्वीक जाणीव. म्हणजे अमेरिकेन जर कितें जर घडटा जाल्यार ताचें दूख श्रीधराक हांगा जाणवतालें. वा आफ्रिकेच्या जंगलांत जर कितें घडटा जाल्यार त्या लोकांची दुख्खां समजुपाची तांक ताचे भितर आशिल्ली. आनी ताका लागून हांव म्हणन की समाजीक जाणीव जी आसा ती वैश्वीक समाजीक जाणीव ताची आशिल्ली. आनी ही गजाल चड म्हत्वाची म्हाका दिसता, कारण ही जी जाणीव आसा ती आपल्या दायजा कडेन ताणें जोडिल्ली. जेन्ना ताचे हांव कांय कविता किंवा वाचता देवते विशीं ताणें होरावणी केल्या, तेन्ना कळटा हें दायज. श्रीधर जें आपलें दायज आसा त्या दायजा विशीं ताका बांदिलकी आशिल्ली, ताका जाणविकाय आशिल्ली, आनी ती जाणविकाय जपपाचो तो सदांच ताणें यत्न केला. आतां कांय जाण म्हणजे आतां बाब गौतम उलयलो ताच्या नाटकांचेर. श्रीधरान जी नाटकां बरयल्या किंवा श्रीधरान ज्यो कविता बरयल्या त्यो कांय म्हज्या मुखार घडल्यात. म्हणजे कविता तर म्हज्या मुखार ताका सुचून आयिल्ली आनी तो कसो अस्वस्थ जातालो ती कविता येतना हें हांवें प्रत्यक्ष अणभवलां. नाटकांतले कांय डायलॉग म्हज्या मुखार ताणें बसून बरयल्ले. ताजी इतेर हें एकांकिका, एका शाराच्या मरणाची काणी एकांकिका, हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार घडलां. भोपाल गॅस ट्रेजेडी जेन्ना जाल्ली 80च्या दशकांत, तातूंतल्यान ताका स्फुरिल्ली ही एका शाराच्या मरणाची काणी, की एक शार एका कंपनीक लागून कशें उध्वस्त जाता, कशें सोंपत वता, आनी ताच्या आड झुजपी त्या नाटकाचो प्रोटोगोनिस्ट बाबू हें सगळें श्रीधरान स्वता अणभवल्लें. आनी देखून तो घडये हें चड बरे तरेन बरोवंक शकलो. ताचे उपरांत जे आयले ते गजाली ताणें ज्यो बरयल्यो जिणेच्यो मरणाच्यो, तातूंतल्यान ताणें दाखयल्लो अति वास्तववाद, म्हणजे सर रियलिजम नाटका भितरलो. हो सर रियलिजम खूब टच जावपा सारको. आनी अशी म्हाका दिसता सर रियलिजम लेवलाचेर नाटकांचो एक वेगळो प्रयोग, वेगळो पांयडो ताणें त्या टायमार घालो श्रीधरान. आमी समजूंक लागल्यात. ह्या नाटकांत तर हांवें स्वता काम केलां, एकांकिके भितर हांवें स्वता काम केलां, आमचे बाकीचे कलिग्स आमचे बरोबर आशिल्ले, आनी हें आमी नाटक परफॉर्म केलां. तातूंत जेन्ना ती पदां येतालीं ओके, किंवा जे नृत्य प्रकार भंवर सारकेले जे नृत्य प्रकार ताणें सख्या सोडना बी अशी ताची पदां आसा,
म्हज्या हाताची मिठी जरा सोडना अशें बी जेन्ना तो बरयतालो ती सगळी म्हज्या मुखार घडिल्ल्याची म्हाका याद जाता आनी ताचेर श्रीधराचो अभ्यास म्हणजे ताचेर श्रीधराचें चिंतन ज्या चिंतनांतल्यान तें आयल्या पदां ती आमी लागींच्यान अणभवल्या. एक गजाल सामकी कटाक्षान सांगीन दिसता ती म्हळ्यार श्रीधराचें जी जडणघडण आमी जी म्हणटात आनी समाजीक जाणीव ही विद्यार्थी चळवळींतल्यान घडल्या. श्रीधर विद्यार्थी चळवळी भितर सामको सक्रीय आशिल्लो आमच्या वांगडा. मार्क्सवाद ताणें आपणायल्लो. मार्क्सवादी जो दृश्टिकोन आसा त्या मार्क्सवादी दृश्टिकोनांतल्यान श्रीधराक एक बरोवपाची श्रीधराचे प्रतिभा शक्तीक एक नवो चंवर आयिल्लो. कारण आहेरे आनी नाहिरे अशे जे वर्ग आसात, आसा आनी ना अशे जे वर्ग आसात तेन्ना श्रीधरान वेचून घेतिल्लो आपलो आपूण कोणा बरोबर उबो रावतलो, आपूण नाहिरे आपूण वंचीत वर्गा वांगडा उबो रावतलो हें श्रीधरान तेन्नाच थारावन दवरिल्लें. आनी देखून ताच्या नाटकांक ताच्या कवितांक जेन्ना तो समाजीक जाणीवेचेर भाश्य करता तेन्ना ताका चड धार आमकां आयिल्ली दिश्टी पडटा. आमी विद्यार्थी चळवळींत आसतना सदांच चर्चा जावप की साहित्य कित्या खातीर, साहित्य समाजा खातीर की साहित्य स्वांत सुखाय म्हणजे आपल्या मन रिजवणे खातीर. आनी हाचेर चर्चा जातना श्रीधरान सदांच जी बाजू आसा समाजा खातीर साहित्य आनी समाजा बगर साहित्य आसूं शकना हीच भुमिका निमाणे मेरेन दवरिल्ली आनी हे भुमिकेचेर ताचो विश्वास आशिल्लो. आमी वाचताले तेन्ना आनी आमकां देखी दिताले आमचे बरोबर बाकीचे कोण आसात वा आमी वाचून ताचेर भासाभास जाताली काय एक देख आशिल्ली की जेन्ना कोळशाच्यो खणी आसतात आनी कोळशाच्या खणी भितर जेन्ना कामगार देंवतात सकयल तेन्ना ते एका पांद्र्यान आपल्या वांगडा एक सुकणें घेवन देंवतात. कारण कोळशाच्या खणीन जेन्ना तूं भितर भितर वता ते सुरुंग आसतात, व्हडले व्हडले दोली आसतात, व्हडल्यो व्हडल्यो लांबलचक, ते दोली भितर जेन्ना तूं वता तेन्ना तातूंतल्यान खूब फावट विशारी वायू पॉयझनस गॅस एमिशन म्हणजे भायर सरता. आनी असो जर वायू भायर सरपाचो आसत जाल्यार ते पांजऱ्यांत ते ताणें सवणें व्हेल्लें आसता ते सवणें पयलींच मरता आनी ते सवणें मेल्या बरोबर सगळे कामगार त्या भुयारांतल्यान भायर सरून सुरुंगांतल्यान भायर सरून वयर येतात. श्रीधराचो विश्वास आशिल्लो की साहित्यीक हो ह्या सुकण्या वरी आसता, हो ह्या सवण्या वरी आसता. म्हाका याद जायना ते कोणाचें पुस्तक आमी तेन्ना वाचून ताचेर कुमार शिराळकर वा कुमार सप्तर्षी हाचें पुस्तक पण हाचेर आमची भरपूर चर्चा जाताली आनी श्रीधरान सदांच म्हणप की आमी एका सुकण्या वरी आसपाक जाय. एका सुकणें तें जें सुकणें जाका गॅस सुट्टलो हाची पयलींच सुलूस लागता अशी आमची प्रवृत्ती साहित्यिकाची आसपाक जाय. तोच खरो साहित्यीक. ताचे आवडीचे कांय लेखक आशिल्ले. म्हाका याद जाता निकोलाय ऑस्ट्रोवस्की हाचें पुस्तक हाव द स्टील वॉज टेम्पर्ड ताणें घोस्तान परत परत वाचिल्लें. म्हाका याद जाता मॅक्सिम गोर्कीचें पुस्तक द मदर ताणें परत परत वाचिल्लें आनी ताचेर चर्चा जातना. वाचन चिंतन मनन हें श्रीधरा खातीर गरजेचें आशिल्लें आनी ताका लागून श्रीधराचें साहित्य जें आसा तें प्रगल्भ जावन पावलें. तें उथळ न्हय, तातूंत खोलाय दिश्टी पडटा, तातूंत एक वेगळें डायमेन्शन एक वेगळें तास आमकां दिश्टी पडटा चिंतनाचें मननाचें आनी तें चिंतन मनन डायजेस्ट केल्ल्याचें पचयल्ल्याचें. Catch-22 सारकेल्या पुस्तकाचेर श्रीधर सहज चर्चा करतालो आनी सांगतालो आरे पुस्तक तुवें वाचूंक जाया. हें कित्याक लागून? कारण श्रीधरा कडेन ती अभ्यासू वृत्ती आशिल्ली आनी श्रीधराचो विश्वास आशिल्लो जो मेरेन आपूण बरें वाचिना तो मेरेन आपूण बरें बरोवंक शकना. कवितेची परिभास जेन्ना आमी नवेच कविता आमी समवयस्क म्हणून जाता आमी जेन्ना कविता बरोवंक सुरवात केली तेन्ना कवितेची परिभास कितें आसची. श्रीधरान विश्वास दवरिल्लो की कविता म्हळ्यार वर्ड्सवर्थान विलियम वर्ड्सवर्थान जें सांगलां की स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पॉवरफूल फिलिंग्स. इट टेक्स इट्स ओरिजीन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विलिटी. म्हणजे ट्रँक्विलिटी शांतताये भितर ज्यो रिकलेक्ट केल्ल्यो ज्यो आमच्यो फिलिंग्स असतात, पॉवरफूल फिलिंग्स असतात, इमोशन्स असतात तांचें उत्फर्क्यान भायर सरप, स्पॉन्टेनियसली भायर सरप, पॉवरफुली, ती म्हळ्यार एक कविता. म्हाका याद जाता 2015 फेब्रुवारींत हांव इंग्लंड गेल्लो आनी हांव आशिल्लो एम्बलसायड ह्या वाठारांत म्हणजे एक लेक डिस्ट्रिक्ट जंय म्हणटात थंयचें एक तें एम्बलसायड हें ल्हानशें शार. थंय फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत सगळ्याक डॅफोडिल्स फुलिल्लीं. तो म्हयनो आसता तो मोसम आसता डॅफोडिल्सांचो
आणि तेन्नाच हांवें रायडल माउंटन हांगा विलियम वर्ड्सवर्थ ज्या जाग्यार रावतालो ते सुवातेक भेट दिली आनी थंयच्यान हांवें श्रीधराक फोन केल्लो, श्रीधर हांव वर्ड्सवर्थाच्या गांवांत आसा आनी म्हाका तुजी याद आयल्या. थंय लोक येताले जे वर्ड्सवर्थाचे वाचपी आसात ते तीर्थक्षेत्राक गेल्ल्या वरी थंय भेट दितात आनी तांणी ते तशेंच बरे तरेन सुंदर तरेन मेंटेन केलां. आनी श्रीधर खूब जालो आनी आमी बरेच वेळ उलयलोय. ताणें म्हणलें अरे आपल्याकूय चान्स पडलो जाल्यार आपुणूय थंय वचपी. वर्ड्सवर्थ हो ताजो म्हणजे आवडीचो खास लागींचो कवी आशिल्लो आनी जसो डॅफोडिल्सांक पळोवन वर्ड्सवर्थाची सगळ्यांक याद येता. डॅफोडिल्स ह्या फुलांक ताचे डॅफोडिल्स सुंदर कविता खुबश्या जाणांनी तुमी वाचल्याय आसतली. तशी श्रीधर जेन्ना आमच्या मदल्यान पयस गेलो आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका पणटी दिसता वा पणटी हें उतर आयकूंक येता तेन्ना तेन्ना म्हाका श्रीधराची याद कटाक्षान येता. याद कटाक्षान येता हाकाच लागून कारण श्रीधरान सांगिल्लें, श्रीधरान म्हणजे कविता बरोवंक तेन्ना जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्नाच काळखा कडेन झूज जिखूंक पणटी जावन पेटूंक शीक, मनीस म्हणून जगचे खातीर मनीस म्हणून मरूंक शीक. ही अजरवर उतरां उरतली आनी म्हज्या काळजांत तरी कोरांतून दवरिल्लीं आसात आनी जाका लागून जेन्ना जेन्ना पट्टी जावन पेटूंक शीक हो ताचो मंत्र. पणटी कितें पयस उजवाड दिना, पणटी भरपूर जाणांक किंवा लख आमच्या बल्बा वरी ह्या लायटी वरी ट्यूबलायटी वरी ती उजवाड दिना. पणटेचो उजवाड सामको मर्यादीत, पण तो मर्यादीत उजवाड जो आसता तो मनशाच्या मनात एक आशेची किर्ण जागयता, तो मनशाक आशावादी करता. जेन्ना श्रीधराची हांव कविता म्हणटा तुमकां हांव फुडें दाखयतलो ती की जेन्ना श्रीधरान म्हणिल्लें की आमी एक त्या सुकण्या वरी कशें आसूं जाय, आमकां कशें प्रेडिक्ट करपाक कळपाक जाय की फुडें कितें घडणुको जातल्यो. आमच्या भोंवती समाजीक वातावरणांत राजकीय वातावरणांत कसले बदल घडपाचे आसात हें कवीक ही कवीक किंवा साहित्यिकाक पयलीं सुलूस लागूंक जाय. ही हांव तुमकां कविता फुडें सांगतलोच. पूण ही जेन्ना जेन्ना हांव म्हणटा की काळखा कडेन झूज जिखूंक पणटी जावन पेटूंक शीक ही श्रीधराची कविता, ती कविता आमकां एक आशावाद, एक श्रीधरा भितरलो जी जिद्द आशिल्ली की ना आमी हें झूज जिखूंक जाय, मनीस जातीचें झूज, मनीस जातीक एकठांय करपी, मनीस जातीक फुडें व्हरपी हें झूज आमकां जिखूंक जाय हो ताचो आशावाद आमकां सामको जाणवता. आनी ताका लागून अशी ह्या प्रकारांतली जी कविता आयिल्ली स्टुडंट मुवमेंटाच्या वेळार म्हणजे विद्यार्थी चळवळींतल्यान आयिल्ली कविता, हीच कविता ताका सुचतना हांवें प्रत्यक्ष अणभवला आनी ताणें ती फटाफट बरोवन दाखयल्या. ताजे उपरांत दुसरी आशावाद दाखोवपी ताची कविता म्हळ्यार ताजेर गितूय केलां सुंदर एरिक बाबान. फांतोडेच्या कोम्यान सुरवात केल्या घालूंक साथ, सोंपत आयल्या रात राजा सोंपत आयल्या रात, म्हणजे तो संदेश दिता की रात आमची सोंपतली. म्हणजे फुडें डॉन जो आसा जे आमचे जे उदेंत आसा थंयच्यान सुर्या येतलो, नवी किरणां फाकतली आनी आमच्या जिणेंतलो जो काळोख आसा तो पयसातलो. हांगा म्हाका म्हणजे श्रीधराचे सैमा कडेन किंवा श्रीधराचें जें ओवरऑल आपल्या सरभोंवतणी समाजा कडेन जें नातें आसा आनी त्या नातांतल्यान तो मनीस जातीच्या मुक्तीची कशी आस धरता हें स्पश्टपणान जाणवता. आनी ह्यो सगळ्यो कविता ताज्यो परत वर्ड्सवर्थान सांगिल्ले बरी स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो अशें स्पॉन्टेनियसपणान येतना हांवें प्रत्यक्ष अनुभविल्लें आसा. श्रीधराक खबर आसा की एक आपूण जगता तें वेव्हारीक जग, हांवें पयलींच सांगिल्ले वरी की संघर्श ह्या वेव्हारीक जगांत आनी एक सर्जनशील मनशा भितर आसताच. आनी ताका लागून श्रीधराची म्हाका ती म्हणजे कविताय बी याद जाता आनी तुमकां सादर करीन दिसता हांगा. तो श्रीधर म्हणटा फटींगपणाचे जिणें जग जग जगलो, वाज येवन एक दीस उक्त्यार आयलो, सगळ्यांनी पातयेलो सोडून फकत हांवें. केदो अर्थ आशिल्ली कविता म्हणजे वेव्हारीक जगांतल्यान आपूण कसो खऱ्या जगांत पावलो वा वेव्हारीक जगांतल्या कवीच्या जगांतल्यान आपूण कसो खरो वेव्हारीक जगांत पावलो आनी वेव्हारीक जगांत फक्त आपणें सोडून सगळ्यांनी आपल्याक पातयलो. कित्याक ताका खबर आशिल्लो की आपलो जो मूळ स्वभाव आसा तो कवीचो स्वभाव, ती प्रवृत्ती कवीची प्रवृत्ती आनी ती बोले थंयसा चाले तशीच उरतली, थंय फटींगपणाक वाव ना.
मागीर पावसाच्यो 2 कविता म्हाका ताच्यो खूब आवडटा. जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगिल्लें की आमी ते सुकण्या वरी आसूंक जाय, ताका पयलींच सुलूस लागता. ही ताची 2018तली कविता, म्हणजे हालींची कविता. तो आमकां स्मृतिशेश जावच्या आदींची कविता. पूण ताणें बरयल्ली ही कविता म्हाका उद्धृत करीन दिसता, कारण सद्याचे परिस्थितींत ही कविता म्हाका खूब रेलेवंट अशी दिसता. तो म्हणटा, पावसा येना येना म्हणटालो तो. पावसा ही कविता. येना येना म्हणटालो तो, पिरंगत काय जायना, तूं आयला म्हणून आयकता. झट तुका जाय तसो. म्हज्या घरा दाराची, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांची, सोयऱ्या दायऱ्यांची, इश्टा दुस्मानाची काळजी घे. फासिझम येतनाय तुजे भशेनूच येता खंय. वादळ जावन, हुंवार जावन, देशभक्तीचे वारे घेवन येता खंय. आपल्याकूच परकें करून वता खंय. तेन्ना झट्टना मातसो सांबाळून. म्हज्या घराचें पाखें गळटा हालीसरी. कोठये कुडींत म्हज्या देशाचें संविधान आसा, तें मात भिजय नाका. ही शिटकावणी दिवन श्रीधर आमचे मदल्यान गेलो. आनी ही शिटकावणी आयचे परिस्थितींत तरी सामकी खरी जातना आमकां दिश्टी पडटा, जेन्ना आमी देशभरांत जे वातावरण निर्मिती जाता ती पळयता. देखून श्रीधराच्या समाजीक जाणीवेची कविता ही खूब प्रकर्शान सद्याच्या परिस्थितींत तरी गरजेची कशी दिसता. आनी तो पावसाक दुसरी एक ताची पावसाचेर कविता आसा, ती म्हाका एक हांगा उद्धृत करीन दिसता. एक दुसरें रूप तो पावसाचेर, दुसरी आशा पावसा कडल्यान धरता. ती कशी? तो म्हणटा, पावसा इश्टा असो झड म्हज्या गोंयार आनी म्हज्या घरार की सत्रेपदचो हांवच न्हय तर म्हजें अंतस्करण चिप्प जावं दी. मातसो म्हाजो मातिल्लो थंड जावं दी. भिजय म्हजो नळो आनी नळो गळूय दी म्हजें छप्परूय. म्हजो मेंदूय मातसो जाग्यार येवं दी. झड पापया झड म्हजी बोमली हालीसराक फुगार जावंक लागल्या. गरमी बादेल्या आसूं. म्हणजे तो इगोचो पावस. आपल्या आमी जे इगो घेवन वावुरतात, आमी जे स्वता बद्दलच्यो ज्यो नाका आशिल्ल्यो कल्पना त्यो सगळ्यो गळून पडच्यो ह्या पावसान, अशी तो पावसाक साथ घालता. आनी तर पयली जाग्यार तो म्हणटा, पावसा तूं फासिझमा भितर आपलें संविधान मात, आमची जी हक्क आसा, मुळावे हक्क, ते मात तूं भिजोवं नाका. ओके. सो अशे श्रीधराची समाजीक जाणीव आशिल्ल्यो कविता आनी समाजीक जाणीव आशिल्लें साहित्य खरेंच अप्रुपाचें. ताची गितांक एक वेगळो साद. म्हणजे हांव म्हणत की उदळ म्हणिल्ल्या वरी ती पॉप कल्चरा भितर मोडटात खुबशीं. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल एक्सपिरियन्साचेर आधारीत, इंडिव्हिज्युअल मोग, इंडिव्हिज्युअल फिलिंग्स. श्रीधराचो मोग फुलतना फळटना आमी पळयला. ताणें खुबश्यो गजाली आमचे कडेन शेअर करप. आनी म्हणजे ताची गितां शेअर करतना ताचे भितरल्यान गितां कशी येताली. धर्तरेची जावन मोगी दर्या लारां फुट्टना, यो गो तूं मेळोंक म्हाका, अशाच मन येतिळचना. ही कविता आमच्या मुखार ताणें घडयतना हांवें आयकल्या. मुगडेकळ्यांची याद तुजी येता मोगा अर्द्या रातीची. मागीर चंद्रिमा रे चंद्रिमा. आनी ही खूब जेन्ना ताका ह्यो कविता सुचताल्यो, कांय म्हज्या मुखार कांय श्रीधराचो एकाक रातचो 2:00 3:00 केन्नाय फोन आसप. 2:00 आनी 3:00 फोन वाजलो म्हाका रोखडें समजतालें हो श्रीधराचोच फोन आसूं जाय. खूब फावट पुर्तुगालासान फोन करतालो. टायमींग चेंज थंय वेगळो आसतालो. ताजी थंय म्हणजे सांज जाली आसताली आनी आमची हांगा रात जाली आसताली, वा आमची हांगा रात जाली आसतली, ताजी थंय सांज जाली आसतली. सो हातूंतल्यान टायम जो गॅप आसा. पूण गोंयांत आसतना म्हाका याद जाता, तो गोंयांत आसतालो, इंडियेक आसतालो, तेन्ना सुद्दां रातचे 2:00 3:00 फोन करून आयक नवी कविता. हे हांवें खूब फावट श्रीधर. आनी तेन्ना मन खूब धादोशीं जातालें. सगळें न्हीद बी वचून श्रीधराची कविता आयकन कशी दिसताली. साहित्यिका कडेन एक व्हडलो सगळ्यांत म्हत्वाचो गूण आशिल्लो. श्रीधर साहित्यीक जेन्ना हांव म्हणटा, मनीस वेगळोच, फ्रेंड वेगळोच, इश्ट वेगळोच. इश्टा कडेन तूं लागींची भासाभास करूंक शकता, पूण इश्टाचो खूब फावट आमकां वाजूय येता. श्रीधराचो वाज केन्ना येनाशिल्लो. की श्रीधरा बरोबर सहवासाचो केन्नाच वाज येनाशिल्लो. कारण श्रीधरा कडेन नवें कितें तरी आसतालेंच, नाजाल्यार नवें कितें तरी तुज्या भितर, म्हणजे दुसरे भितर तो प्रोवोक करतालो आनी तुका सांगीन दिसतालें. तुका आयदर आयकन दिसतालें श्रीधरा कडेन, वा श्रीधर कितें सांगता तें आयकन दिसतालें, वा श्रीधराक नवें कितें सांगीन दिसतालें. आनी हें इंटरेक्शन केन्नाच सोंपूं नजो अशें आमकां जातालें. आज श्रीधर स्मृतिशेश. श्रीधरा कडेन एक खाशेलो गूण खूब जाणांनी
नोट करून आसतलो वा खूब तो चुकून उरलो आसतलो तो म्हणल्यार श्रीधरा कडेन प्रचंड विनोद बुद्धी आशिल्ली. म्हाका खूब फावट अजाप दिसता श्रीधरान विनोदी साहित्य कित्याक बरयलें ना. खूब फावट ताच्या एकांकिकेनी बी अशे बारीक सारीक अशे ल्हानशे विनोद आयल्यात, पूण तो विनोदी साहित्य बरें बरोवंक शकतलो आशिल्लो असो म्हजो तरी विश्वास आसा. कारण ताका विनोदाची जाण बरी आशिल्ली. जोक्स ताचे कडेन तर भांडार आशिल्लें जोक्साचे, एक नवे नवे जोक्स आनी नवे नवे जोक्स सांगपाचे आनी आयकुपाचें ताका भरपूर हौस आशिल्ली. ताका लागून विनोद बुद्धी ताच्या आपली म्हाका एक सांत ल्हानशी गजाल याद जाता. श्रीधर मार्क्सवादी अशेंच आमी मडगांव जेन्ना जो पोन्नो प्रास आशिल्लो थंय भरत नांवाचो आमचो इश्ट ताचो गाडो आशिल्लो थंय आमी उबे राविल्ले 5-6 जाण. श्रीधर थंय आयलो अचानक आनी अशें भोंवतणी पळयलो म्हळ्यार आमचे मदीं कोण बुर्जवा आनी कोण प्रोलेटेरिएट. तेन्ना आमचे मदीं स्वताक प्रोलेटेरिएट करपाची हौस भरपूर आशिल्ली. कारण आमी समजताले आमी ह्या प्रोलेटेरिएटाचे म्हणजे चिड्डून गेल्ल्या समाजाचे आमी प्रतिनिधी, आमी तांचे प्रतिनिधित्व करता. सो एकल्यान तांचे सगळे उबे रावले, पण एकल्यान तांचो आमचो इश्ट भितर नांव सांगितलें. ताणें अति उत्साहीपणान म्हणलें आपूण प्रोलेटेरिएट. श्रीधरान रोखडेंच भरताक सांगलें, भरत आमकां 4 जाणांक 4 सिगरेट दी आनी म्हाका एक विडी दी. आमी सगळे खो खो करून हांसले. सो अशी श्रीधराची विनोद बुद्धी. श्रीधराचें साहित्य खूब उणें, वॉल्युम्स ना, पूण जें कितें आसा तें सकस उलोवपा सारकें ताचेर खूब आसा. पयलीं जे कोण म्हज्या आदीं जे उलयल्यात ताणें तेय खुबशे जाण उलयल्यात. ताणें ताज्यो थिम्स, ताज्यो स्टोरी, ताजे म्हणजे प्लॉट्स कशे आशिल्ले हें उलगडोवन दाखयलां. ताज्या आदीं अनंत बाब आमचो पलाश बाब कितें उलयलां तें हांव आयकुना, पूण श्रीधराच्या साहित्याचो अशे तरेन हांव नियाळ करीन एक इश्ट म्हणून लागींचो आनी ताजें साहित्य वाचून ताचो एक टिकाकार, ताचो एक चाहतो, ह्याय 2 गजालींतल्यान. समीक्षक विमीक्षक ही भाशा म्हाका समजना व्हडलीशी. कारण साहित्याचेर श्रीधराचेर साहित्याचेर समीक्षा करप हो एक वेगळोच विशय जावं येता, एक संशोधनाचोच विशय जावं येता. हांगा आमचे कडेन वेळ मर्यादीत आसा. ह्या मर्यादीत वेळे भितर, ह्या मर्यादीत टायमा भितर हांवें म्हजे भितर जे श्रीधरा बद्दल जें आसा, जे विचार ताचे साहित्या बद्दल, ताचे साहित्य निर्मणे बद्दल हे तुमचे कुवार मांडले. तुमकां ते कशें मानवले काय ना तें हांव नकळो, पूण तुमची प्रतिक्रिया जाणून घेवंक म्हाकाय खूब उमळशीक आसतली. तुमकां सगळ्यांक दिनवास. तुमी आयकल्ल्या ताका लागून अन्वेषा आनी तुज्या सगळ्या वांगड्यांक तुमकांय दिनवास. तुवें हे म्हजे विचार मांडपाची तुमच्या मुखार संद दिली हाका लागून सगळ्यांक दिनवास. नमस्कार. देव बरें करूं शैलेंद्र बाब. श्रीधर बाबा बद्दल उलयतना तांचे सांगातान सारिल्ले खीण, तुमच्यो तरणेपणांतल्यो म्होवाळ यादी, स्टुडंट मुवमेंटा वेळावयल्यो म्हण किंवा तांच्या व्यक्तिमत्वाचे कांय पैलू तुमी हांगा खूब सुंदर व्यक्त केले. तांच्या साहित्याचेर तुमी खूब सुंदर भाश्य केलें आनी आमचे सगळे आयकुप्यांक जे जे आमच्या वांगडा आज जोडल्यात तांकां म्हाका दिसता श्रीधर कामत हांची एक नवी वळख तुमी घडोवन दिली. देव बरें करूं. हांव सगळ्या आयकुप्यां लागीं मागतां, ह्या संदर्भान तुमचे जर कांय प्रश्न आसात जाल्यार मुजरत चॅट बॉक्सान घालूं येता, ते आमी हांगा आतां घेतली. तुमकां जर अमक्याच उलोवप्याक कितें विचारपाचें आसा जाल्यार तशेंय तुमी थंय मेन्शन करूं येता. सध्या कार्यावळ चालू आसतना कांय कॉमेंट्स आमकां हांगा आयिल्ले ते हांव घेतां. शैलेंद्र बाब. श्रीधर बाबांचे घरकान अंजुताईन हांगा कॉमेंट केला की ही सगळी नाटकां जी तांणी बरयल्ली ती तांच्या कॉलेजीच्या दिसांनी बरयल्ली, म्हणून आतांच्या काळाक ती मातशी वेगळी लागू येतात अशें तांणी व्यक्त केला. तशेंच उदय देशप्रभू बाब हांणी कोंकणी भाशा मंडळाक ह्या कार्यावळी खातीर परबी भेटयल्या. तर मागता शैलेंद्र बाबा कडेन तुमकां जर त्या कॉमेंटा बद्दल कितें म्हणपाचें आसा किंवा नाटकां जी आयच्या काळाक धरून आसात ताजेर कितें म्हणपाचें आसा जाल्यार मुजरत सांगचें. नाटकां म्हळ्यार श्रीधरान नंजून बरयल्यात सारकें जी नाटकां म्हणजे ती प्रासंगीक आशिल्ली, पूण बेसूर सारकें नाटक आजूय रेलेवंट आसूं शकता. आमी समजूंक लागल्या हें नाटक हिस्टॉरिकल रेफरन्स आसा तें आजूय रेलेवंट आसाच. अशें न्हय की ही नाटकां रेलेवंट ना, ही आजूय रेलेवंट आसात. सगळींच म्हणना हांव, पूण खुबशीं नाटकां अजून रेलेवंट आसूं शकता. कित्याक श्रीधराचे हांवें म्हणलें तशें की श्रीधराची एक वैश्वीक विचार करपाची श्रीधरा कडेन तांक आशिल्ली.
तो ताणें स्वताक केन्नाच लिमिटेड दवरलो ना स्वताक. ताणें स्वताक आपलो एक विश्वाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह असो मानलो. ताका लागून म्हाका दिसता खुबश्या नाटकां ही ताजी फुडें बरे तरेन म्हणजे सादरीकरण जावन ती रेलेवंट आयच्या समाजा खातीर रेलेवंट करूं शकतात, सगळींच न्हय. देव बरें करूं. आनीक एक कॉमेंट आयला आमकां विशाल खांडेपारकर बाबाचो. तांणी म्हणला, खूब खूब सुंदर प्रस्तुतीकरण, तुमकां सगळ्यांक परबी. श्रीधर भाई खूबच मायेस्त आसलो, मनीसपणाची झर. एका साहित्यिका परसूय ते एक मनीस म्हणून खूब व्हड आसले, सदांच उगडासांत उरतले. देव बरें करूं विशाल बाब. तर आमकां अजून तशें आनी प्रश्न आयिल्ले ना, म्हणटकर आमी कार्यावळ सोंपोवया. आतांच शैलेंद्र बाबान आपल्या उलोवपांत म्हळें श्रीधर भाई खूब आशावादी आशिल्ले, एक जिद्द तांचे मदीं आशिल्ली. त्याच धर्तीचेर तांची एक ल्हानशी कविता हांव हांगा घेता आनी उपकाराचें उलोवप करता. कविता अशी आसा. मार्गा उडी झुजा मळार चंद्र लेगीत पेटचो आसा, उबार गुडी जैताची जैत तुजेच जावचें आसा. नखेत्रांनो दियात सांगात चलचें पडत खूब तें, सपन सोबीत घेवन मनात गाठची आसा मळबादेग. बुन्यादीचो जावन चिरो घर नवें घडचें आसा. बुन्यादीचो जावन चिरो घर नवें घडचें आसा, उबार गुडी जैताची जैत तुजेच जावचें आसा. उबार गुडी जैताची जैत तुजेच जावचें आसा. कार्यावळ सोंपत आयल्या. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभिल्ले ज्येश्ठ लेखक तशेंच समीक्षक भोवमानेश शैलेंद्र मेहता हांकां हांव कोंकणी भाशा मंडळाच्या वाचन विश्वा वतीन मना काळजासावन परबी भेटयतां. तुमी आपलो मोलादीक वेळ हांगा दिलो, तशेंच होदोळ तुमी जे तुमचे अणभव सांगले. तुमी श्रीधर बाबा खूब लागींच्यान वळखतात म्हणटकच तांच्या व्यक्तिमत्वाची कांय नवी तासांय बी आमकां हांगा आयकुपाक मेळ्ळी. खूब देव बरें करूं सर. आयच्या सत्रांत वांटेकार जाल्ले पलाश अग्नी हांणी श्रीधर भाईंच्या कवितांचेर हांगा भाश्य केलें. गीतां तशेंच कविता हांचे तांणी सुंदर अशें विश्लेशण हांगा केलें. पलाश, देव बरें करूं. श्रीधर कामत हांच्या नाटक तशेंच एकांकिकेचेर भोवमानेस्त गौतम गावडे हांणी उलोवप केलें. नाटकांचे आशय, तातूंतली भाशा शैली, तांकां ताजे बद्दल कितें दिसता, ह्या सगळ्याचेर अभ्यासपूर्ण अशें तांचें उलोवप आशिल्लें. देव बरें करूं गौतम बाब. इतलेंच न्हय तर आयच्या सत्रांत आमकां फेसबुकार आनी युट्यूबार जोडिल्ले आमचे सगळे आस्वादक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोग आमचेर असोच आसूं. एक कळवणी. 7 मार्च ह्या दिसा कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ आसतली. रवींद्र बाबांच्या साहित्याचेर भोवमानेस्त रवींद्र बाब केळेकार हांच्या साहित्याचेर त्या सत्रांत चर्चा जातली. आयज जशे तुमी आमचे वांगडा आसात तशे त्याही कार्यावळीक जॉयन जायात आनी असोच आस्वाद घेयात. सगळ्यांक देव बरें करूं.